हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुनु बैसनु सोफारीने दोनु ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम्म टीव्ही संघात मेळणू घेऊन येत सची तुमगेल मुखारी सन प्रीमियम येया हसया पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट आणि ट्रस्ट 1980 लगून रुचिक आणि विश्वासाक अनेक नाव अरुणा मसाला मोनिका हा तुका तुळू येतव काले तुळू येतव म्हाका तुळू येता गे हां काला विसरताय तू नाही तू तुळू पद्य काय इतले चंद डान्स करता हा कित्याक म्हाका तुळू येता म्हण विसरताय तू हांव तुका पळय काय तुळू कशी तू डान्स करची वय गी हां हांव तुळून तू मस्त फेमस जाल्ली तुका गोत्ता गी हां तू टीव्ही पळयनाय गी नम्म टीव्ही पळयनाय गी बले तेली पाले हा भले तेली पाल्यान हांव मस्त फेमस जाल्ली हांव तुळूच वय वा तशें हांवें तुळू म्हळ्यार मस्त लायक म्हाका हांव तुळून तू डान्स करता वय वा हा हां तू पळयताय मु टीव्ही तुका काले दोळे दिसनान गी म्हाका सांजवाळ नंतर केलोपंत दोळो मंजू 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 जाता कसं जाय म्हणून गोतना जाल्यार एक विशय कसा म्हळ्यार रे काले पक्कने म्हाका दोळो दिसना म्हणजे तूं म्हाका काजर कोन्न घेतली की हा करता म्हाका तोंड येना म्हळ्यार तूं काजर कोन्न घेतली की हा करता म्हाका कान ऐकना जाल्यार तूं काजर कोन्न घेतली की ओके नो प्रॉब्लेम हांव तुज्या लागीं काजर जाता पक्कने मेल्ला रे मेल्यार सांगूंक जायना एकय जावंक पुरो चारय जावंक पुरो हां तुका मगेलो लव ना की लव आसता तूं मेल्यार मागीर हांव एशेंत बसचें गे हांवें दुसरें लव करचें नाका गे वय वय आमी दुसरे एपिसोड पळोवपाची तशें न्हू ताजे फुडें आमगेल्या महानिर्णायक आनी निर्णायक तांकां आमी स्वागत करता ना ओके करी तांकां तुगेले स्टायलार करी ये हसे सीझन 2 हांगा जजमेंटाक बसयल्या कासरगोड चिन्नमाम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत तशेंच आमची आसात कॉमेडी क्वीन संध्या मॅडम तुकाय स्वागत सुस्वागत तशेंच आमगेलो आसा कॅथरीन रोड्रिगस तांकांय स्वागत सुस्वागत 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 हांव तोंडान तूं एको 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 दिता ते आमगे इनबिल्ट टॅलंट पळय तांकां वचून रीच जायचें न्हय तशें थँक्स 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 कसाल्यार करता ताजे फुडें आमगेल्या स्पॉन्सर्साक आमी थँक्स म्हणटा तशें आमगे आसाची सन प्रिमियम येया हसया पवर्ड बाय अरुणा मसाला सिन्स 1980 टेस्ट एंड ट्रस्टाक आनीक नांव अरुणा मसाला तशीची आयडियल आयस्क्रीम लव मार्क्स ब्युटी सोप कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट आनी टूथब्रश तशीच आमगे आसाची 1000 लायट्स संतोष रायस 2 स्टार रायस फ्रॉम भद्रावती आनी अमृत नोनी हांग सगळ्यांक देव बरें करो म्हूण सांगताची
तोट्टामचे एक टीम येता तुमच्या मुखार मस्त हांसोंक पोट भरून हांसोंक कितें म्हण सांगल्यार एक केप्पी व्हडली माय आसा तांचे ओट्टूक दोगां जाणां करंट गेल्या लायनमॅन आयल्यार तांचे कॉमेडी कशें आसता म्हूण पळया. स्टीव तोट्टम अँड पार्टी, वेलकम टू द शो. यस सन प्रीमियम या हसया सीझन 2. ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಹಾಲು ಹುಲಿ हालू वर सात जाऊंक ना आमोरीचो वेळ जाता नंस कारेंट कांड मोरतात. आमोरी कशी चिमणी पेटन केली एक दारवाई पळया म्हळ्यार पळोवंक आसा गी मोरनून तो सोंदी हुली हालू हुली हालू. अळे माय तुका कितल्या बडी सांगला मुझे नाव हुलियप्पा ताजे नाव हालप्पा म्हणून. तुका नाव सारखें आपयल्यार जायना गे. घाले आप्पा म्हणाजे गे म्हज्या भुरग्यांच्या ब्रायेची तुमका आप्पा म्हणून आपयल्यार जायत. आणि का लेंगे हुली हालो करताय कोणे चिंतीचे वाघाचे दूध विकतेली आयल्यांगी काढलेंगे म्हणून चिंतीचे हुली हालो करताय. आम्ही वसोन तुझ्यात घरा बड्याक येऊन रावल्या निगी कितल्या बऱ्या पोरबायेचे नाव दिला तोंड बोर हुलियप्पा हालप्पा म्हणल्यार जाय नाही तुका. नाही रे तुमचे नाव कोणे दवरुल्ले रे. अळय गे सारकें आयक तुजो गोव तांब्याचो काम करतलो तेज्या बोगलेक बसून तांब्याच्या आवाजाक तुजे कान फुटल्यात. तुज्या लागीं आराबाई दिवंक म्हज्यान साद ना. दया कर न बोक्षी कळलें न्ही गी. म्हजें तोंड पळयचें वॉंट कशें हालयताय पळोवन समजोन काणयचें कळलें न्ही. म्हजें नांव हालप्पा म्हज्या आवयन नांव दवरलें तें कितें गी म्हणल्यार आमच्या घरा खंडापटे गैरां आसलीं तशें हांव जल्माच्या वर्सा 15 गैरांनी 17 वासरां घाल्लीं. ते कितें रे दोन सड कितें गी म्हटल्यार 2 गैरांक जुळीं वासरां जालीं. ओ तशें वय आनी आमच्या घरचें दूद भारी धवे म्हज्या भशेनच तशें म्हाका हालप्पा नांव दिलें. आनी एक विशेशत आमच्या घरचें कितें गी म्हटल्यार आमगेर दूद दिवचें बैलान. नाही रे दूध दोवे नासतना तांबडे आसताय रे. आनी तूं कोणाक मांकोड करताय रे. म्हाका शिकाप ना जावंक पुरो आनी तूं समासा वेगी पाडो दूध दिताय रे. तशें न्ही माय तशें न्ही दूद दिवचें गायनच. गायन दिल्लें दूद काण्ण किटलेन घालन डायरेक्ट पाड्याच्या तोंडांत दवरून दिवचें. तो 2 पांयांचो पाडो खंय तुंतुगी म्हणून रे. तुमगेर काले वाघ म्हणी दूध दितलो रे. अळे माय हांव जल्मल्ल्या दिसा म्हजो आब एक बारी व्हडल्या शिकारे गेलो. म्हजो आब बारी व्हडलो शिकारे घर न्ही गे. तशें तो शिकारेक वचोन वाघाची शिमटी कातरून घेवन घरा आयलो. तशें म्हजें नांव हुलियप्पा म्हणून. नाही रे कोणी शिकारेक गेल्यार वाघाची गोमटी कातरून हाडल्यार एक नांव हाडदीक काम केलें म्हूण येत. हे शिमटी कितें हाडून आयिल्लो रे. वाघान शिमटी कातरूंक सोडली रे. तें कितें गी म्हणल्यार आब थंय वचून पावच्या पयल्यान गोमटी कातरून कोणांगे होर्न जाला. तशें उरली शिमटी मात्र शिमटी कातरून घेवन घरा आयलो. तशें म्हजें नांव हुलियप्पा म्हणून. तुज्या आबान मेल्ल्या वाघाची शिमटी घेवन येयचे आनी तुमच्या नांवाकी तुमच्या जिवाकी समा होंदोन आसा तुमचें नांव. घे हाडे 20 रुपयांचो करंट घाल रे. केप्पे तुजो हंबोत गी नाही गे. करंट वचना बडे 20 रुपये घेवन हालोन दोलोन हांगा येताय. करंट घाले आमी काडचो गे नाही 20 रुपयांचो करंट पुरो गी 20 रुपयांत काले येता गे.
एक पॅकेट मीठ येता रे, एक पॅकेट मीठ येता 20 रुपयांक. मीठ का लगे तुझ्या माथ्या घालून घासून घे. वय वय नाताना मीठ ताळवेक घासल्यार ताळवेर गमकांतवालो वेता. वय वय ताळव्याक घासो नाही ते तुझ्या दोळ्या दमतेत मीठ एक कुडक्यान पोटली कर न मागीर दवरजे. जायत जायत दोरा दोरा. हे कारेंट जाऊ सो कंचांत रे. हो करंट जाऊन सोगे उदकान माय. काले उदकांत गे. अळे रे पुणे केल्ला ओडोल सांगचे नाही रे. ओस रे आमचे 2 कोळशे उदावरन म्हाका इल्लो कारेंट घाल रे. एक उपकार कर रे. अळे गे तुझे 2 कळशे उदक घेवन बाणांक घालन बाणांचे उदक तापोवन सळसळ्या उदकांत तुका न्हाणोवन आंगाची कात काडून कारेंट हाडचो गे. वय वय कारेंट आयल्यार जालो रे. शी अळे गे कारेंट कित्याक तुका कारेंट कित्याक. दारावाई पळोवंक. ओ म्हातारे सो सोकू गी कोली दारावय पळयताय गे तूं कोली दारावय पळयताय. नारे पुता त्या चेडवाक दोरे नांद्र पुता. सगळ्यांनी मारचे, आवयनी मारचे, मावशेनी मारचे, त्या चेडवाक दोरे नांद्र पुता. काले जालें गे काले जालें काल्याक रडताय. त्या दारावाईंतले पारूक रे. तुझ्या दारावाईक उजो भेटो. तुझ्या दारावाईक मागते पडोवंक हांव कालें जालें पळयता. हेजी दारावाई खंय दारावाई. नाका नाका वरा इसोन कारेंट नाका हांगा सत्त पुरो. देवा म्हज्या पूण तो कारेंट तयार जावं सो कंचांत रे. अळे माय ओदोळचे 2 कोळशे उदक आसात पळय ते ड्रमांत घालन ताका एक 25 लिंबे पिळन ताका एक 2 किलो साखर घालन बरें कन खोदळून बरें पियेजे. पियल्ल्या उपरांत जिवांत बरो करंट येता. काले तुका गोत्तू ना गे. मागीर ओडोलतो इतल्या लांब सांगा लागलोय भाशणा. पहिल्यांत सांगो मांडे मार्गी गोत्तू ना म्हणून. अळे रे ताका गोत्तू ना खंय रे तू म्हणी सांग रे. केप्पी म्हातारी पळय 2 कळशे उदक आसले मो 2 कळशे उदक सुरी काण्यान बरें करून उदक शिंदीजे सुटी करीजे. मागीर एक संद्रांत घालन तरणे बोबळें कातर घालन साबाकी सोण्या दाळ मुगा दाळ गोड घालून बरें करून शिजयचे. शिजोवन जाता दाट रोस घालून सकयल दवरून समामडीजे. ते दाळ कारेंट येता जिवाक. ते समा केल्यार जिवांत बरो करंट येता. वय गे जावं जावं जावं. गी जावं 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 केलें. कारेंट येता कारेंट येता. कितले तुका कितले सांगले रे ना कारेंट येता. अळे गे कारेंट तयार जावं सो पॉवर प्लांट पॉवर प्लांट. अळे रे सांबाळा रे तुमका काजार जालो मुरे सांबाळा. काले जालें गे. कालें जालें गे कालें जालें. कारेंट पॅन्टान जावन सो म्हणटात. केप्पे सांबाळा रे इल्लेशें. अळे गे कारेंट जावं सो पॉवर प्लांट आनी तुका कळल्या खंत गे सांबाळा रे. आमकां काजार जाला काजार जावन 6 भुरगीं आसात. म्हाका एक आजार जाला 4 भुरगीं आसात. हे देवा ते कितें रे तुमी तितली काजार जाल्ले. हांगा एक काजार जावचे ते बारीक कश्टांचे आनी आजकालच्या काळार ती काजारां बाळवानात एक एक. तुमकां कितें रे तितली काजारां जाली मनीस रे मन जाती तुमी. केप्प्या तोंड पळय काजार एकत भुरगीं 6. काजार एकत भुरगीं 4. ओ भुरगीं गे ते कितें रे तितली भुरगीं. तिका थिंतूय प्रॉब्लेम. ते म्हणल्यार हांव हांगा येवच्या पयले हांव लायनमॅन जावच्या पयले बंबई रेल्वेंत TC जावन काम करतलो. TC शी टॉयलेट क्लीनर. हे तुये नाका जाल्लें तुलोंचे. TC म्हणल्यार रेल्वेंत टिकेट कलेक्टर म्हणून. ओ वय गे. वैगी तशें म्हजो मामा एक बंबई भांडुपकांत भारी व्हडलो कॉर्पोरेटर. तेणें म्हाका इन्फ्लुएन्सर रेल्वेंत TCचें काम दिलें. म्हाका काम मेळ्ळेंच थंय गव्हर्मेंट कामांगार म्हणून 100 सैरी केले. मागीर तांतू एक काजार जालो. काजार जावन म्हज्या व्हंकलेक घेवन सीदा बंबई अंधेरीन गेलो. अंधेरीन म्हाका ड्युटी पडली. अंधेरीन ड्युटी पडते तांणी म्हाका एक क्वॉर्टर्स दिलें ते रेल्वे ट्रॅकाच्या कुशीनच. थंयसर हांवें आनी म्हज्या बायलेन वस्ती करता आसतना मध्यान रातीर 3 वरांनी विपरीत रैल आवाज करवीचे. हांवें आनी म्हज्या बायलेन उडोवन पडचें. मागीर आमकां न्हीदच ना. बसोन कशें फांतें करचें तशें बसोन कितें करचें म्हणून चिंतून 6 भुरगीं जालीं. अंधेरी म्हणल्यार काळोख. काळोखान ड्युटी पडल्यार 6 भुरगीं जायनासतना रावती ते रे.
मागीर ते काम कित्याक सोडले रे काम काल आहे म्हणजे माय पहिले दीस ड्युटी घेवचे म्हणून सूट बूट कोट घालणं रेल्वेच्या बोगी भितर रिगलो आणि एक मानेसाची तिकेट कलेक्ट करून हातांत धरली मात्र पुणे केल्लो कोणगी मारलो ट्रेनिंगूचो भेटलो चेन ओड म्हणून तिशी निशीन पळयलें कोणी दिसना कुशीन बसल्या बायल मनशाच्या गळ्यांत हात घाली चेन ओडली सत्त सांगता माय चेन ओडलो एकच लोकांनी वट्टू जावन बडयले भात्यान बडयल्ल्या भशेन बडयले सकाळी उठून दोळ्यां सोडतना आस्पत्रेच्या काटलार असो जाय गे ट्रेनिंग नसताना इन्फ्लुएन्सर काम मेळ्ळ्यार जावची गती होय रे तू काय म्हणे अंधेरीन ड्युटी पडली रे 4 भुरगीं म्हणताय म्हाका तशें नाही माय आ, हांव एक काजार जालो आ. पुरा जाणांनी एकच जावचे रे आणि 4 जातात की काजार जाल्ल्या वर्सा भितर म्हाका एक चरको भुरगो जालो तो पळोवंक बारी सोबीत म्हज्या भशेनच बारी सोबीत ते म्हज्या बायलेक जालें ना आयिल्ल्या वाड्यागारांनी शेर समाजांनी पुरा जाणांनी सांगचें भुरगें पळोवंक बारी सोबीत तुज्या भशेन म्हणून ते म्हज्या बायलेक जालें ना तशें तिच्या पर्यंत आसलें एक भुरगें जायचें म्हणल्यार तिचें हट तशें तिच्या हटाक लागून आमकां 4 भुरगीं जालीं तिच्या हटाक पूण तिच्या भशेन एकी भुरगें जालें ना ओ ती ज्या हटाक निंगे पूण हो कारेंट सोदून काडलो कोणे रे आळे माय करंट सोदून काडलो अलेक्झांडर लॉडगिन म्हणून अलेक्झांडर वाटूंक तांकां ना रे ग्राइंडराक सांगल्या ग्राइंडरा की जाता मिक्सी की जाता सोदून काडलो ओ सोदून काडलो गे मागीर तो सांडून घाल्लो कोणे रे चेप्पे सांडून घालो तुझ्या बापायन ओ तुझो बापूय लाईनमॅन जावन आसलो रे आतां तो खंय आसा रे म्हजो बापूय ना सरला आले रे परतून दाराबाई सोड आसलोय कालेंगे तुझो बापूय मारला निंगे कली केप्पी अळे गे म्हजो बापूय मारला न्ही म्हजो बापूय सरला वयर गेला ओ सरला गे वय कसो सरलो रे मुत्ताना ओय कालें खंय मुत्ताना कोणी मरतात रे हे काळजाक दोको बसून मोरचे आयकला डायबिटीस सोडून मोरचे आयकला आणि ती आता एकली पिडा आयला काराणो कोलो चटणी वाटचोय ते येऊन मोरचे आयकला कॅन्सल जाऊन मोरचे आयकला कॅन्सल मुत्ताना कसो मेलो रे अळे गे म्हज्या पप्पाक जोर मुतोंक जालें म्हणून चिंतलें मुतोंक जालें म्हणून काळका बसून उबे रावलो थंयच मेलो काळका मुतल्यार मरतात की ये काले उली अप्पा मुतलो खंय हाय टेन्शनाचे करंटाचे वायर पडले रे बिरमोत काळका बसून थंयच मुतलो तुका घाले हिव कथा हे रे गरम जाता न्ही हांगा अली केप्पी साईबा तुझें गालें म्हजी फॅमिली काय उण्याची नाही म्हज्या फॅमिलीचो कळ्ळें पळयते तूं म्हज्या फॅमिलीन बरो बारी व्हडले मनीस आसले न्ही एल पिओ पळयते की बी पिओ पळयते की तें पिओ पळयते की हे पिओ पळयते की तें पिओ पळयते की पुरा म्हज्या फॅमिलींत ओ पियातले बरो तुझ्याच फॅमिलीचे न्ही म्हजो आब बारी व्हडलो लायनमॅन न्ही वय गे करंटाचे वायर अशें हातान धरतलो अरे रे हुलियप्पा करंटाच्या वायर अशें हातान धरयत रे एकच त्या वायरांत करंट आसो नजो ना जाल्यार त्या वायराक स्किन आसाचे त्या झाडा वायर हातान धरयत त्याले स्किन नातले करंट असले वायर अशें हातान धरतलो रे कसो रे हुलियप्पा हाताक ग्लाउज घाल ये हाताक ग्लाउज घालून पेटोय धरता रे पेटोय धरता हांवें दरी येत रे हासो बळे कशें हांवें ब्लाउज घालतानी एक ब्लाउज घालून धरी एक बिटी बोस वयर नाही रे उलेपा मागीर कसो सरलो रे तुजो आबू तेंगी पुणे वंत एक दीस शीदा गेलो करंटाचे वायर धरले करपोन थंयत पाडच्या वय गे हा कसो करचोन पडचे जालो रे कसो करपालो तो पुणे वंतान ग्लाउज घालूंक उडासत ना शीदा गेलो करंटाचे वायर धरले शी थंड हेवळ्ळें ए पडपोशा हेवाळे न्ही रे पॅन्टाचे नेवाळे रे पिडसली गी तुका पळयले
खंय करंट गेला फोना येवंक सुरू जाली रिसीव करून केप्पेला किती अळे माय फोन असा उलय कोण रे उलय हॅलो 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 अळे रे हॅलो. कोणाचो माईक गेला हॅलो. की म्हण ऐका ना फोनाचो माईक सामा असा तुझो पिकार गेला कानाचो पिकार गेला उलय गे त्या कुशीन तो नाराबाई दिते असा उलय उलय हॅलो हॅलो करंट गेला 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 काले गेला गी खंय गेला तुमका सांगू नसो ना गे म्हाकाय सांगू नसो ना तुमका ना आमकां सांगू रे? आमकां सांगू ना आमकां सांगू ना तांकाय सांगू नसो ना खंय हळे करंट काढला काढला करंट काढला काले काढला गी कोणे काढला तुम्ही काढू ना गे आम्ही काढू ना तुम्ही काढला रे ना आम्ही काढू ना आम्ही काढू ना आम्ही काढू ना ताणी काढू ना खंय तुमका काढताना तुमच्या वस्तूची जबाबदारी नांगी तुमका एकाग्रते नांगी तुमका परिसर ज्ञान नांगी तुमका मानवीयते नांगी बास ना तुलो खंच नंजाळो खंच ती जाला 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 फोन उडवल दवरला सकाळी जालांगी वय 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 आणि यो मानेस तर जल्मांक करंट गेल्यार म्हाका फोन करसो ना तू का फोन कर ना म्हाका फोन करता गे म्हणून अळे रे फोन केल्लो खंय गी केप्पो गी म्हणून रे ओडोल तावन इतले बो मारता ताका साधारणेचे ऐकाना एक सांगता कोणा लागी म्हणे उलोवचे वय केप्प्या लागी उलोवचे नाही थांबा सांगले सारखे सांगलंय. सांगले करेक्ट गेल्ल्या फार तू हांगा धांवन येवन करंट काढला म्हणून दूर सोंचे न्ही माय 2018 इसवेंत जुलयाच्या म्हयन्यांत असो वारें जड गडगडो जोगलाने पावस येवन उडपीच्या उद्यावरच्या गांवांत आसले रूख पुरा वायराचेर पडून लायनीर खांबे पुरा धरणी समान जाले त्या वेळार त्या गांवच्यांनी इल्ले सोसणी गाय काणेवन लायनमॅना सांगता आसले रूख कातरन बेंडून पुरा नवे खांबे पूर्ण वायर लावंक तांकां कुमोक करून दिली तशेंच त्या वक्ता ना घरांत टीव्ही ना फ्रिज ना ग्राइंडर ना मिक्सी ना फॅन कित्याक घरांत उजवाडत ना चिमणी दवरून गॅस लायट पेटोवन तेणी दीस काडला तशें तुवें इल्लें करंट गेल्ल्या फार हांगा इल्ली सोसणी गाय घेयचे माय हांगा धांवन येवचें न्ही 20 रुपये घेवन करंट गेल्ल्या गुडले फोन करण हे बी घरांक करंट गेला म्हणून दोसचे नाही आम्ही पळय आमच्या बायल भुरग्यांक कुटुंबादारांक सोडून हांगा येवन सेवा दिते आसा न्ही गे इल्ली सोसणी काय काणग्या जाता जाल्यार इल्लीशी सेवा करा आमकांय काम करूंक सुलभ जाता वय निंगे हांवें तशेंत रे करंट गेल्ल्या कोडले ते मोरणून तसो न्ही म्हणून शिराप घालचो आनी तो खांब्यार चडिल्ल्या गडे जोर उदकाडे जावन दी म्हणून मागचें पाप बीर मोत निंगे कितेंय जावं दी हुली गदा कसो आनी हाल गुलबर्ग असो हांगा येवन कोंकणी एक बरे शिकल्यात जाल्यार वायरान करंट असो कसो म्हणून सांगा रे ही म्हातारी आमची पाट खंडीत सोडिना हालप्पा इका आज आपले करंट असो रूस साकयचेस राव तिका तू चूर मध्ये राव तुका करंट जायचे न्ही 1 मिनिट 2 वायर आसात या 2 वायरान खंयचीय एक वायरा पड ना करंट ना करंट ना करंट ना असल्यार असल्यार कळतो आसलो कशें ये वायरा पड हुलियप्पा हालप्पा हुलियप्पा हालप्पा करंट येलो करंट येलो करंट येलो करंट येलो करंट येलो करंट येलो दम्मय रे बाबा तुमचं करंट नका दारवाई नका तुमचे काम कितल्या कष्टांचे आणि अपायांचे म्हणून आता कळले रे काम करताना जागृत करा रे हुलियप्पा आखरे की मायन आमकां आज हुलियप्पा आनी हालप्पा म्हणले And I will tell you, in theatre, तुमगेल त्याग जन actors आका, you have a very bright future. You are a very good actress. Thank Three you. of them. थँक्यू सो मच येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 माई सून बाप सुपूत पुरुषो तारी पळया यार पारू
बदिनी दवरनु दोन्ही घडी हसया येया हसया सीझन दोन्ही येया हसया सीझन दोन्ही. इतले वेळ तुम्ही टीम कतकुतली हे पंगडाचे परफॉर्मन्स पळयल्याची करंट गॅलरी कसल पुरो उपद्र फेस करची पडता म्हळ्यार विशयार हें नाटकुळे भारी चांग जावन आयला. आतां आमगेले निर्णायक आनी महानिर्णायक तेंगेले अभिप्राय घेवचे वेळो. तेजकीन फुडें आमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै मामाले उपस्थितीक मान करतोची. आतां पयले कमेंट श्रीमती संध्या शेणै माय, तुमी हें परफॉर्मन्सा ಬಗ್ಗೆ तुमगेले उतरां उलयका म्हणून घेवन मागणी करता. नमस्कार. मॅडमान मस्त लायक ॲक्टिंग केला. थँक्यू. तुम्ही दोगांनी लायक ॲक्टिंग केला आनी ॲक्टिंगा म्हणटा उल्लोचना जाल्यार ही मस्त दिग तांडिला म्हण दिसता. दिगची एक करंटा विशय घेवन मस्त रब्बरशे दिग तांडिला म्हण दिसता. एनिवे प्रयत्न लायक केला आनी खंयचे तांतू खंयचे मोबायलाचे वॉट्सॅपार जोक कसं नाही घालना अशी तुमगेले वट्ट कोरगेन केला जाल्यार म्हाका एक बेजारशी दिसल्या. मालगड मनशेक तुमी दोग जाण दाखल्याने मात्या मीठ गश्टुका दोळ्या पोटली करून चपुका हें पुरो एक नमने लायक मेसेज न्हय म्हळ्यार दिसलें म्हाका. नाटकान तूं अशें पुरो मालगड मनीस न्हय तांणी म्हूण ॲक्ट करता आसा ती तुमी दाखली तांगेल्या पयशी मात्या गश्टुका नेक्करका सकड म्हूण घेवन कुशाल विंगड तशी उल्लोच विंगड न्हय म्हूण म्हाका दिशिल्लें. आनी अदरवायज ॲक्टिंग पुरो मस्त लायक जाला. मस्त मस्त धन्यवाद संध्या माय. आता कॅथरीन माय तुमगेले उतरां. करंटाच्या विशयात घेऊनच लांब केलो म्हण येता पूण आमच्या आवडली मायनं भोव बरें नटन दिलां. त्या प्रायतकीत नटन दिलां आनी संध्या मायन सांगिल्ल्या बरीच त्या मिठाची पोटली म्हणटना म्हाका एक तरशें जालें. निजाकी बेजार करनाकात. तो एक ती वस्त आमी केदळा म्हळ्यार मनीस मरण पावतस आमच्या क्रिस्तांवांत एक देड दीस 2 दीस दवरता आमी. न्हाणून जातेत आमी ते मोरनात हांवन कुडी भितरलें मेळे येवनूचो म्हणून दवरचेरीत दया करून आनी मुखार तुमी तसले शब्द उपयोग करना जाल्यार बरें म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार ते आमच्या जिवितांत आमी निमाणें पैण करतना आमी आसले मेळे आयिल्ल्या लोकांक कळून वचो म्हणून आमच्या मालगड्यांनी केल्ली रिवाज भोव अपुर्बायेची आनी ते दवरूंक ही भारी कश्टांची गजाल. त्या विशीं कळीत आसल्या मात कळीत आसा देखून म्हालगडीन थोडी मनशां मात्र कळीत आसून करतना धाकटुली आमी पळोवन आनी मुखार आमी तें आचरण करतना कशें करचें म्हणून पळयचें म्हणून म्हजी अपेक्षा जावन आसा. देखून तुमी लायनमॅनय तशेंच बरें उलयल्यात पूण एक परत आयिल्ल्या बरें जालें. इल्लोसो मोठो एक 5 मिनटां ल्हान केल्लो जाल्यार आनीक बरो जातालो. पंचींग वर्ड बरें आसलें पूण इल्ली लांबाय जालां पूण बरें केलां. बरें नटन तुमचें मुखार सिया बरें देणी तुमच्या लागीं आसात. तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. थँक्यू. निर्णायक कॅथरीन मायन सांगिल्लें कसं उत्तर आसा की ते आमी मुखारी अप्लाय करताचे म्हण घेवन नमगाला. तशीची आतां आमगेले टिमाची तुमगेले टिमाचें एक नांव सांगया. स्टीव डिसोज तोट्टाम. जेनिता फेर्नांडीस तोट्टाम. डॉल्फन फुटाडो तोट्टम. डेन्झिल फुटाडो तोट्टम. आता अखेर एक आमगेले महानिर्णायक कासरगोड चिन मामाले उतर आयकूया. नमस्कार कटपुतली. नमस्ते. तुमगेले 4 जनाल नांव आयकतना डम डिम 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 म्हणून मारल्या म्हण काय केलें असो ना. इट वॉज युअर अटेम्प्ट वॉज गुड ना म्हणना. थँक्यू. बट ಸ್ವಲ್ಪ स्टेल जाल्लें म्हूण आतां आमगेले बागी निर्णायकान सांगल्या म्हण की एक 5 मिनीट तुमी ಸ್ವಲ್ಪ एडिट केले जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ टायट सब्जेक्ट जाता आशिल्लें म्हूण सांगून. बट आय एम रियली म्हाका ते तुगेले माययेले एक्टींग बारीक खूश जालें. थँक्यू. हाजे पयशे फुडें तूं एक एपिसोडांत तूं विंगड केलेलें न्हू हे कॅरेक्टर. तुमी ते एरोप्लेनाचे फादर जावन आयले ते कोण तुमी न्हय न्हय टीचर जावन टीचर जावन आयले ते क्लास काडचे तिच्या फुडें अम्माचो रोल केल्लो. एक्झॅक्टली जाल्ले मी तर ते पुरो कंपेर करतना
हे एपिसोड ಸ್ವಲ್ಪ डलशी दिसता दॅट वॉज क्वायट इंटरेस्टिंग नो प्रॉब्लेम आमकां तें आय कॅन अंडरस्टँड एज अ थिएटर मॅन म्हाका कळटा तुमी खंय गेला बट टोटल नाटकाक खंयच्याय भंग जायनी तुगे लागीं एकलो चक्स शर्ट घाल रबील कसो तो म्युझिशियन म्युझिक गुड लायक काम केला एक्युरेट काम केला अँड आय विल टेल यू इन थिएटर तुमगेले त्याग जेन एक्टर्स आहा यू हॅव अ व्हेरी ब्रायट फ्युचर यू आर अ व्हेरी गुड एक्टर्स थ्री ऑफ Thank you so much. बट तुम्ही सिलेक्ट करचे सब्जेक्ट मात तसले जावं का हाजे पयशे फूड तुमी केले टीचर हे ते सब्जेक्ट तुमकां कॅरेक्टर आतां तुमगे लाईन मॅनाचे करेक्ट सेट 2 लाईन मॅन म्हळ्यार लाईन मॅनाचे लाईन म्हळ्यार करंटा मॅन आनी एक लाईन आसा त्या न्हय ಎಲ್ಲ ವಿತ್ एक्युरेट आसा मागीर तुमी यू कॅन डू बेटर मोर दॅन तुमगेले दोग जाणां पयशी थीक थिएटरांत लायक फ्युचर आसा बिकॉज तेगेले बेंडींग डायलॉग डेलिवरी स्टायल्स येते पुरा शी इज एंटर्ड द कॅरेक्टर सो गुड यू हॅव अ व्हेरी ब्रायट फ्युचर देव बरें करो एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू येस थँक्यू सो मच चिन्माम तुमगेले उत्तराक मस्त मस्त आभार मानता तशीची टीम कुतली हांकांय देव बरें करो म्हणटा काल जाता कटकुतले आता कटकुतले तरी आत्ता जाल्ले परफॉर्मन्स कातूतली टिमाचे कशे असले सुपर्ब हसून 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 पोटा दुखतं सतलाईट जाऊन ना ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ आणि ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಂಗಾತ್ ಮೇಳ್ನು ಗೆವನೆತ್ತ ಸಚಿ ತುಮ್ಗಿಲ್ ಮುಕಾರಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏಯ ಹಸಯ ಪवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट आणि ट्रस्ट 1980 लगून रुचीक आणि विश्वासाक आनीक नांव अरुणा मसाला वय तांकांय देव बरें करो कसं म्हणाली कान आयकना जाल्यार आवडना तोंड येना जाल्यार आवडना कोणाकय आमी मकर करूनच जय म्हूण आज ते दाखोवन दिलेलो आसता न्ही तशीच न्हय तशी आमगेलो आशिल्ल्या निर्णायक तांकां महानिर्णायक तांकां आमी धन्यवाद दिवं का कसं म्हण तूं हांगा तर मुखार बसल्या सगळ्या जजमेंट दिल्या बऱ्या जजमेंट दिल्या बऱ्या जड्जांक तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद तशीच कान आयकला तुमकां तोंड आयला पूर्ण नायकय ह्या कार्यक्रम खुशी जाला म्हण जाल्यार एक व्हड तुमी क्लॅप मारताची ह्या कार्यक्रमाक म्हाजी अंत्य करतासाची आमकां सगळ्यांकय देव बरें करो तशीच सन प्रिमियम ये हसया पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आनी लव मार्क्स ब्युटी सोप आयडियल आयस्क्रीम संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार रायस आनी कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट आनी टूथब्रश 1000 लायट्स आनी अमृत नोनी हांगा सगळ्यांकय देव बरें करो म्हण सांगताची आमी सेमी फायनलांत आयली पावलेची अखेरी सुत्तू मोनिका मुखारी फायनलाकाय येवका 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 म्हण निमगून घेता खंडीत येता 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 पळय म्हगेलो वारी तुका लागल्या म्हण जाल्यार तुका इनबिल्ट एको येतस पळय ओके देव बरें करो थँक्यू सगळ्यांकय नमस्कार थँक्यू सो मच ಶಾಜಹಾನನ मुमताज खातीर ताज महाल बांदिल्या म्हणून सो येद्रा बशिल्ल्याक तेका तसो तो बरयता आनी ताका मार्क मेळटा बट मागशी बशिल्लो तो विश्लेशण करता कसो म्हळ्यार सो मुमताजान मरतरी शाहजहानान ते ताज महाल बांदले बट ते ताज महाल बांदूक 20 वर्सां लागली खंय 20 वर्सां तिका कसो फ्रिजात दवरली बाय की मिट्टा घाले 20 वर्सां ताई ते मड दवरून बसलो होतो सो ह्या पुरो आमकां मागशी बेंचेर मात्र मेळटा सर हसया